ucisoci ale o sotto cima ai todos obsomestaci doil bagoi gorozamci doil bagoi gorozamci tu ci soci ale audonia volum tu cai maga come sta cerca budici, come sta cerca budici. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या दोमिंगोस आनी विर्जिनिया मोंतेरो आनी फ्रांसिस्को फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पूर आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता लुइजा मोनिका वाज, आपलो 75th वाडदीस समोरमता रोजा मारिया आफोन्सो आनी आपले काजाराचे वरोस समोरमता लुइजा आनी क्रिस्टल ब्रिटो. तो तांचे देवान आपलो आशिर्वाद आनी देणी घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी भोक्तीपणी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून काकलुतीन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच जावपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो काजकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमची जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता ते पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता ते धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. दोर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्त्यो कुरपेन आनी बोळान भरोन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां कोत्तालो. मूग जाल्ल्याच्या म्हटलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनी आलेक्झांड्रेकार आनी त्या भायर सिलेसेचे आनी आजियाचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी ओतम्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लॉंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी मात सोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी सुमोर्तीचेर हो मनीस आड उलयत आसा. ताणें अशें म्हटलेलें आमी आयकलां, नाजारेतचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतन कोत्तलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविश्यो बदलतलो. आनी ताचे नदर मार जाल्यार धर्मसभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हणया, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पुर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूध दितात. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी वचोऱ्यां मनांत घोळोवन नियाळटलो. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमोर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा तो एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चोडूंक नासलो. पूण फकत ताचें शीस गेल्लें म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें.
तिबेरियसा तावन आनीक होडी तांणी उणें केल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखले तेन्ना तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनांव आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उणें खावन दादुशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जेन्ना शुभ वर्तमान वाचलें तेन्ना म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास आयलो. जेन्ना आमी इस्कॉलाक शाळेक वेताल्यो, आमची इस्कॉल शाळा आसली ताका लागींच सिस्टरीचें कॉन्वेंट आसलें. आनी जेन्ना परिक्षा एग्जामी येताल्यो तेन्ना हें कॉपेल, ल्हान कॉपेल आसलें तें उपोट बरोवन वतालें. जायतीं भुरगीं आपली एग्जाम जावचे पयलीं ह्या कॉपेलान येतालीं, मागणें करतालीं, देवाचो आदार मागतालीं आनीक एग्जाम आन्सर करूंक वेतालीं. क्रिस्तांव भुरगींच न्हय, पूण हिंदू, मुसलमान सगळे भाशेचीं भुरगीं ह्या कॉपेलान वेतालीं. पूण एक पावट एग्जाम जाली म्हणटूच त्या कॉपेलान कोणूच दिश्टी पडनासलो. काम जालें, वयस मेलो, असली गोत आमची भुरग्यांची जाताली. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानान हेंच आमकां मेळटा. हे शुभ वर्तमानाचे पयलीं आमी वाचले जाल्यार आमकां मेळटलें, जेजू 1000 लोकांची भूक मारता. आनी कसली मिराग्र पळोवन हे लोक जेजू फाटल्यान धांवून वेतात. जेजू एके सुवातेर मेळना म्हूण होडी घेवन ताका खंय आसा थंयसर तीं भेट करूंक वेतात. आनी जेजू तांकां सांगता, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी कोणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उणें खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. तुमकां भावार्थ मेळ्ळा म्हूण न्हय, तुमचो भावार्थ वाडोवंक जाय म्हूण न्हय, वो नव्या जिवितांत तुमी भितर सरोंक जाय ही आशेन तुमी येवंक नात, पूण तुमी उणें आनी मासली तुमकां मेळ्ळ्या ही आशेन तुमी म्हजेशी म्हाका सोदूंक आयल्यात. आनी भाव भयणो, हें आयचें शुभ वर्तमान दुबावा विरेत घोडेक आमच्या जिवितांत केन्ना ना केन्नाय लागतलेंच. जेन्ना कोश्ट त्रास येतात, आडकोळी येतात, आमच्या जिवितांत सारकें चलना, तेन्ना आमी देवाशी धांवून वेता. देवाशी असल्या वेळार धांवूंक येवंक नाका अशें म्हूण न्हय, पूण असल्या वेळार आमी येता. जेन्ना आमकां कितें गरजेचें जिवितांत, जेन्ना आमकां कितें मागूंक जाय, आमकां सर्वीस जाय, भलायकी जाय, तेन्ना आमी देवाशी येता आनी येवंकूच गरज. पूण भाव भयणो, इतल्यानूच आमचें मागणें सोंपता काय? खरें मागणें ताचो अर्थ, ताचो फळ कितें काय? आनी जेजू आमकां सांगता, खऱ्या मागण्याचो हेतू म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक, नव्या जिवितान आमी भितर सरूंक, देवाताय आमी लागीं सरूंक, देवा लागीं आमी संबंद आमचो घट करूंक. आनी हेंच जावंक जाय बाबूनो आमच्या मागण्याचो हेतू, आमच्या मागण्याचो फळ. आमी मागलोलें घोडेक बाबूनो सरून वेतले, आमचें काम, आमची भलायकी, आमचें खाण आनी पिवण सरून वेतलें. आनी जेजू तेंच आमकां सांगता, खावंक सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. आनीक भाव भयणो, हेंच करूंक आज जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. जितले पावटी आमी मागणें करता तितले पावटी आमचो भावार्थ वाडूंक गरज. जितले पावटी आमी देवा लागीं ह्या पवित्र मंदिरांत येता तितले पावटी सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां जेजू आज उलो करता. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या अल्तरार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो.
जितली पावटी जेसू कसली ना कसली मिलाग्र करूंक सोदतालो तेन्ना पयली वस्त तो पळयतालो तो म्हणल्यार तांचो बाबाड. आनी जायते पावटी जेसू म्हणटालो तुमच्या बाबार्थाक लागून ही वस्त हांवें तुका केल्या. आज ह्या उंड्या स्वरुपांची जो आल्तारार येतलो तेन्ना ताचे लागीं मागुया. आमच्या मागण्या वरवीं देवा कडलो आमचो संबंद आमी घट करूंक आनी सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर आमी वावरूंक ताचो आदार आनी बोळ आमकां जण एकल्याक आमी मागून घेवया. भेटयता ही आमची दाना भेटोवणेक आमी गायन गावुया. C11:5-2 C11 पेज 32. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडून दी. ओतम्याल आमकां शुद्ध नितळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोंदवाळेन आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद दिता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुणोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हास सोगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार मोला तुझ्या वैभवा उसोगी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासोर. उसोगी तुका बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकार दिवन बाबार्थाचो घुट पुरगुटया. सुमया जेसू आमी हो डोकाताव आनी एक कालसीतले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण पुरगुट्टा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकीय वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बायगेवन तुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बायगेवन दोन पुतांक आनी सर घालून तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळमेळ करून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या हातून दिताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्या ती सोगली आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जिविताचें उदक जिविताचो उंडो जेजुका आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया. D23 पान 60, D23 पेज 60. सुकली उभी राहूया. देवा आमच्या सुरकीच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमच्या भुरग्यांच्यो परिक्षा सोंपल्यात, भुरगीं सुट्ट्यांनी आसात. गेल्ल्या 2 वर्सां आमचीं भुरगीं जायतीं न्हिदल्यांत, हिसपा भायर न्हिदल्यांत. आतां हॉलिडेजांनूय न्हिदोंक गरज अशी आमकां जाल्यार दिसना. तूं तुमच्या भुरग्यांक घेवन आवय बापायनी मिसाचे भेटयेंत वांटो घेवंक आमी मागता. सगल्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन मिसाचे भेटयेन 2 दिसा आवय बापायनी येवन वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं, तुमची सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावया. E3 बापा तुका आर्गां दिता, 5, 70 आनी 7. E3 पेज 77. Sobizundo Vula paso Vicins